तरेची इलेक्शन आसा ती रजिस्ट्रार घेवपाक जाय अशें आतां एमेंडमेंट जालें त्या प्रमाणे वायस चेअरमॅन पदाचो पोस्ट सत्तरी तालुका फार्मर सोसायटीन खाली आसा त्या पदा खातीर आयज सहकार निबंधकान हांगासर निवडणूक जाहीर केली त्या प्रमाणे ठरल्या वेळे प्रमाणे 10 जावन 11 मिनटांचेर अर्ज सादर करपाची वेळ आसली त्या ठरल्या वेळार श्री सगुण वाडकर व शहाजी शांताराम देसाय हे 2 अर्ज हांगासर सादर जाल्लेले आसा ती यादी 11 जावन 10 मिनटां आमी सूचना फलकाचेर लायली छाननी 11:15 जाली दोन्ही अर्ज ग्राह्य धरले जाले त्याच्या नंतर विड्रॉ करपाक 11 जावन 40 ते 40 मिनटां ते 12 पर्यंत वेळ आसा लास्ट मोमेंटाक श्री शहाजी देसाय यांनी आपलो अर्ज मागे घेतलो ताका लागून श्री सगुण सीताराम वाडकर हे बिनविरोध निवडून येयलेले आसा उपाध्यक्ष पदा खातीर कितले वर्सां लागून जाता हो काळ जो आसा तो 2015 ते 2020 पर्यंत 5 वर्सांचो टर्म आसता थँक्यू आयज वार्षिकामध्ये इलेक्शन जातलें सोसायटीच्या भितर आनी बरोबर 11 ते 12 हेच्या भितर फॉर्म भरपाचें आसलें तो फॉर्म भरलो म्हाज्या आनी एक फॉर्म भरलो सयाजी देसाय म्हणटा तेणी आनी तेणी मागीर तो फाटीं घेतलो आनी बिनविरोध केलो हांव सगळे डायरेक्टर आमचे आहा बाकीचे सगळे आहा लोक तेंच्या मनानसून स्वागत करता आनी तशें सांगूंक सोदता की सोसायटी आहा सादारणपणे हांव 7 वर्सां आसा हितून आनी काम करपाक खूब खोशी जाता कित्याक हांव खूब काम केलां पंचायतीन सुद्दां आनी ह्या सोसायटीन काम करपाची खूब उमेद येयली म्हाका कित्याक जाल्यार कितकेशा लोकांचें आमकां बरें करपाक मेळटा कोणाक लोनां दिवपाक मेळटा आनी कितें दिवपाक मेळटा आनी जें कितें पयलीं पोजिशन आसलें हो बोर्ड जेन्ना जालो त्या बोर्डान बरेंच काम केलें बरें आमकां ऑफिसरूय मेळ्ळे आमचे सगळे स्टाफूय बरें काम करता आनी ताका लागून आयज सोसायटीची भरभराट जाल्या आनी म्हाका एक हें आसा की आनिकूय भरभराट करपाची आमचो विचार आसा आनी आमचो जो चेअरमन आहा तो चेअरमन बरो धडाडी आहा तशेंच आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सगळे धडाडी आहा आनी नक्कीच जें आमचें कितें स्वप्नां आहा हें स्वप्न आमचें साकार जातलें आनी खंय तरी आमी 70 ही जी सोसायटी आहा फार्मर्साची ही 70 खंयसर तरी तिजें नांव आनी मातशें आमी वयर काडपाची ट्राय करतले आनी सगळे आमी एक रावन काम करतले कसलेच एकामेका भितर आमी मतभेद दवरचे ना आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका बिनविरोध दिल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे परत